काणकोणा देवबाग खेळा मैदानाचे उक्तावण खेळा मंत्री बाबू आसगावकर हांच्या हस्तुकी जाले। खूप वर्सां हे खेळा मैदानाचे काम पेंडिंग आशिल्ले। ह्या मैदानाक लागून काणकोणच्या खेळगड्यांक खेळपाक बरी सोयी जाल्या म्हण थळाव्यांचे म्हणणे आसा। ग्राउंड अक्वायर करपाक आमच्यांनी विसरप जायना। आमचो आदलो आमदार मंत्री बाब संजय बांदेकर ताका लागून हो आयज ग्राउंड आमकां हांगा मेळ्ळो। सो देवान तेजे बाबा ताका शांती दिवची आनी आयज तो खुशालपण जातलो अशें म्हाका दिसता। कारण ताका एक विजन आसलें की बाबा स्पोर्ट्स ग्राउंड हिंगा आमच्या काणकोणांत जावचो म्हणून। आगोंदा ग्राउंड केलो ताणें, वाय ग्राउंड केलो, श्रीस्थली ग्राउंडाचे ताणें कॉमेंट्स केले तेन्ना। सो इनडायरेक्टली ताका एक विजन आसलें स्पोर्ट्साचें की आमच्या ह्या मतदारसंघांतलो एक भुरगो सायन जावचो, जावं ते क्रिकेटीन जावं ते फुटबॉलान। आयज बाबलोबूत चेडे आसा, हांकां एक बरें नांव की बाबा एक गोंयच्या राज्यान की बाबा ह्या काणकोण भागांतले भुरगे नॅशनल इंटरनॅशनल प्लेयर जाले म्हूण म्हणजे शाबासकी तांकां ह्या दोनूय भुरग्यांक तशेंच तेच्या आवय बापायक। आयज एक ग्राउंड केल्यात आमच्या भागांत। म्हाका नाका की बाबा मडगांवचे लोक येवन ग्राउंड बूक केल्लो, म्हाका जाय एक ग्राउंड फक्त काणकोणकारांक आनी काणकोणकारांक, दुसऱ्यांक घेवंक नाका। कारण एक बरो आमदार तुमकां मेळ्ळा आनी तोय स्पोर्ट्समॅन, आनी स्पोर्ट्समॅन जेन्ना आमदार जाता तेन्ना असले पळोवपाकूय मेळटा, नाल्यार पळोवपाक तुमकां मेळूं शकना आनी डिले जाता। तो रात दीस फाटल्यान लागला बाबू कसोय करून तो ग्राउंड जाय। स्टार्ट केलें मांगेकारान, कंप्लीट केलें इजुदरा, म्हणून हेजो फायदो जाता स्पोर्ट्समॅन आशिल्लो। आमच्या फाटल्यान लागपाक पडटा आनी चीफ मिनिस्टराच्या फाटल्यान लागपाक पडटा, फायनान्साचे तेजे कडल्यान आमकां हेल्प घेवपाक पडटा। हें करून आजचो ग्राउंड आज भुरग्यां खातीर दोन डिमांड तांणी केल्या की एक ऑफिस हांगा आसा रातची मिटिंगाक ताणें ऑलरेडी मागला, तांकां इंस्ट्रक्शन दिले आहा। दुसरी ग्राउंड पयली प्रिफरन्स आमचे काणकोणकाराक आसपाक तें आमी, कारण ग्राउंड तुमी बांदता तुमचो जावं पयलीं तुमकां प्रिफरन्स मागीर सगळ्यांक दुसऱ्यांक, समज तें बी उरलें तेजेर तो लक्ष घालतलो। बाबा आतां कितले वर्सान तुमचें हें स्वप्न साकार जाता आयज आमी म्हाका दिसता संजय जाता आमच्या आमदारान सांगलें तशें करून संजय बांदेकरान हें केल्लो तेजे फाटल्यान तो पेंडींग उरलो। मागीर हांव चेअरपर्सन आसलो तेन्ना हांवें फावंडेशन स्टोन घायल्लो हिंगा, पूण तो घायल म्हूण जालो ना, तेजे फाटल्यान कांय तेजें हें जावं ना। पूण आयज हांव खरें वालोर दिता आमगेल्या आमदाराक, MLAक, कित्याक हो तेणें भर घेवन हो आमच्या काणकोणच्या लोकां पासत तेणें सारको रेडी करून दिली। आनी एक सांगतरी आमी फाटीं तेजे लागलें काय, पूण लागतना तेणें एक थोड्या दिसां मदें हो ग्राउंड आमकां रेडी करून दिलो। खरें तें वालोर म्हणून। तेजे पयलीं तुमी खंय खेळटाले आतां? आमगे येळेर खेळप जातालें नाल्यार शेतान खेळप, आनी खंय केन्ना मेळ्ळें जाल्यार ग्राउंड आमकां आगोंद एक मेळटालो आनी एक चावडेर एक मेळटालो आमगे। पूण तसो आमकां ल्हान जाता 7 सायड 5 सायड तशें करून खेळचें पडटालें। पूण आयज आमी खरें खुशाल, कित्याक आमच्या काणकोणाक इतले प्लेयर आहाय खेळपाचे आनी स्टेट लेवला वचून आमगे एकपा भुरगे आहाय। आमगे कॅविन आहा तो इंटरनॅशनल गेम पासून खेळ्ळो, कित्याक तेका तें हें मेळना आसतना तो येळेर खेळोन वयर सरलेलो। तसो टॅरन्स आहा, मागीर आमगेले आतां जायते भुरगे वयर सरले आमचे, चेतू आहा, जायते एक आनी दोन नांव घेयल्यार काबार जायना तितले, पूण तेंका इन्फ्रास्ट्रक्चर नासतना ते उत्तारले। पूण आतां दिसता म्हाका हेजे मुखार ते उरपा ना।